Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. फेस्ताची तुमकां सगल्यांक परबी हांव आवडयता आमच्या दिसा मिला साहेबांच्या नांवान आनी आमचे सगळे संकारांक आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक आयज हें पुर्मेताचें फेस्त हें आमचे पयलींच्या लोकांनी हें करून दवरलें कारण इतलें की हो पुर्मेत करूनच हें फेस्त जावपाक निमीत म्हणल्यार काजू आंबे पणस आनी पिकावळ जावं ती सुपारी माड खोबरें हें सगळें विकून जेन्ना आमचे शेतकरी पयशे करतात ते जानोड्या ते आमचे साळजिणी वेल्ल्या तुडो हे सगळे हिंदू भाव मुस्लीम भाव आपणाची मेहनताचें फळ एकठांय करून ते बाजारांत विकतात आनी ह्या पुर्मेताचें जें हारें जे फेरी येता ती भायली सगळी ते फेरीक ते आपणाचे गिराक घालून ते आपणाचे हे पुर्मेत करून एक दोन चार पावसाची पुर्मेत करून ते घेवन वयतात आनी हेच कारणाक ह्या निमित्तान हे निमित्त धरूनच हे फेस्त आयज आमचें जाता मिला साहेबीचें. कितली वर्सां जाली हे फेस्त जाता हांगा? आतां हे परंपरा पुर्तुगेज टायमासान हे परंपरा ते फेस्त आसा आनी आमच्या जल्माच्या पयलीं सान आतां उणें म्हणल्यार 50-40 वर्सां मायज जातली की आमी तेन्ना जावंक पर्यंत ना तेज्या पयलींचे शेकड्यांनी वर्सांचे बरें हे फेस्त आसतले पूण आमची आवय बापूय आमची गोची जी फेस्ता निमित्तान हे तेंचे इस्कॉल हॉलिडे पडटा हे निमित्तान आमची शेजारी आमची गोची फेस्ताच्या निमित्तान 7-8 दीस आमच्या घरांनी रावंक येतात. मुस्लीम लोक मुस्लीम भाव भयणां हिंदू भाव भयणां ब्राह्मण लोक जे भायर आसा सांग्या वयले ते फेस्ताच्या निमित्तान आयज ते सगळे सांग्यार येतात. आनी एक विचारपा लास्ट टायम खंय तरी ती खारे हे बसतात खारे घेवन बसता खंय तरी इशू जाला ही फावटी तो जाग्यार पडलो आसा कसो जाग्यार जालो तो हारे गेलते फाटी पावस पडलो आनी तेमकां थिंगा गिराक जावंक ना ते लोक सगळे म्युन्सिपालिटीचेर ब्लेम करपाक लागले आमकां सिफकेल म्हूण आनी तेच म्हणपाक लागले आमी एक वर्साक येतात आनी आमचे कितें अन्याय करतात ते म्हूण हे सगळे आमी थाराव घेवन आमी थाराव घेतलो आनी म्हणलें समज ते 1-2 दिसान 3 दिसां लागून आपणाचे गिराक पिड्यार जाता आनी समज ते येयनाय जाल्यार हे आमचे फेस्तूय जावपाक शकना पुर्मेतूय जावपाक शकना त्या निमित्तान तेंचेय सजमणे आयकून घेवन आमी डिसिजन घेवन ते परत तेंगे बसून. कितले दिसा फिस्ट आसता हो फेस्त आमचे फकत 3 or 4 days 7 days. आनी हे फेरी कितले दीस उरता? फेरी 7-8 दीस उरतात तेमची फेरी डिपेंड मारगांव फेस्त जेन्ना येतात तेन्ना सगळे शिफ्ट करतात आनी मागीर ते मारगांव वयतात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.